बरोबर 8 दिसां पयलीं आमकां सगळ्यांक खबर आहा की मडगांवान एक घटना घडली आनी त्या घटनेन भितर मठग्रामस्थ हिंदू सभा ह्या संस्थे तर्फे चलयलें वचपी जे स्मशानभूमी आसा मडगांवची, ज्या स्मशानभूमीचो उपयोग मडगांव, फातोर्डा, नावेली आनी भोंवतणच्या पुराय सगळ्या वाठारांनी सगळे हिंदू समाज हो त्या स्मशानभूमीचो उपयोग करतात. त्या स्मशानभूमीन भितर जी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा हातून भितर घुसून एक 15-20 जाणांच्या जमावान त्या स्मशानभूमीचे व्यवस्थापक आनी बरोबर साईश राजाध्यक्ष दुसऱ्या एका नागरिकाक मारहाण केली आनी अक्षरशः तांकां सकयल उडोवन रक्तबंबाळ केल्ले. ताजे नंतर ताजेर कंप्लेंट जाली, काही लोक अरेस्ट जाले. पूण हे सगळे जेन्ना पळयतात तेन्ना काही गोष्टी लक्षात आयल्यो की ही सगळी मारहाण आनी प्रायवेट प्रॉपर्टीन घुसून लोकांक मारप, इल्लिगल आनी क्रिमिनल एक्टिविटीज करप, हे लोक कोण असो जेन्ना प्रश्न आयलो तेन्ना काही इन्व्हेस्टिगेशना नंतर लक्षात आयलें की मडगांवान वेगळे वेगळे जाग्यांचेर ठिकठिकाणाचेर पूर्ण मडगांवभर पसरून काही असे इल्लिगल धंदे चालू आसात. हांव ताका इल्लिगल इतल्याच खातीर म्हणटा की रस्त्याच्या कुशीन म्हणजे रोड म्हणटा, रोड वायंडींग एरिया आसत, रोड सायड आसत, गटाराचेर आसत, फुटपाथाचेर आसत, अशा सगळ्या जाग्यांनी कसल्याच प्रकारचे परमिशन ना, कसल्याच प्रकारचे लायसन्स ना, असे इल्लिगल धंदे प्रचंड मोठ्या प्रमाणाचेर सगळ्याक फोफाविल्ले आसात. ताका लागून मडगांवचे सगळे जे जागृत नागरीक आसात हांणी सगळ्यांनी एकठांय येवन मडगांवच्या नगरपालिकेक, म्युनिसिपालिटीक आमी एक निवेदन दिलें आनी त्या निवेदनान भितर आमी कितें अपील केली की फुडल्या 7 दिसां भितर हे जे सगळे इल्लिगल बेकायदेशीर लोक आसात हांचे हे बेकायदेशीर धंदे तुम्ही बेगिनान बेगीन बंद करचे. एक कोणी तरी ह्या मडगांवचो, ह्या देशाचो नागरीक कायदेशीर रित्या व्यवसाय करपाक पळयता, धंदो करपाक पळयता, आपल्या आयुष्यभराची पुंजी, आपल्या आयुष्यभराचे सेविंग घालून लाखांनी रुपयाचे एक दुकान घेता आणि त्या दुकानान जेन्ना कायदेशीर रित्या व्यवसाय करपाक सोदता त्या वेळार ताजे कडेन आमी सगळ्यो गोष्टी मागतात. हेल्थाची एनओसी म्हणून मागतात, हाजी फायराची एनओसी म्हणून मागतात, ताजी सेल डीड मागतात, ताजे स्वताचे सगळे डॉक्युमेंट्स आमी मागतात, ताजे आधार कार्ड पासून आणि फाल्यां तो धंदो चलयता तेन्ना ताजे पॅन कार्ड पासून, जीएसटी पासून कितें ना म्हणून ना, सगळ्यो गोष्टी आमी ताजे कडेन मागतात. आणि इतले जावन सुद्धा कायदेशीर एक ट्रेड लायसन्स, कायदेशीर रित्या व्यवसाय करपा खातीर ताका जे ट्रेड लायसन्स लागता, हे ट्रेड लायसन्स मेळोवपाक कोणाक 6 महिने, 8 महिने असे म्हयनेच्या म्हयने लागतात. पूण अकस्मात कोण तरी येता आणि रस्त्याच्या कुशीन आपलो व्यवसाय थाट्टा. आणि व्यवसाय म्हणटा आसतना कसले धंदे म्हणजे आमी अशें धरले न्ही बारीक कितें तरी बाबा घेवन बसतले अशेंय न्ही, तशेंय आसात. ताजें उदाहरण हांव वेगळें दितां. पूण हांगा तुमकां हांव दाखोवपाक सोदतां की म्हणजे व्हडले व्हडले शोरूम सुद्दां ज्याच्या मुखार फिके पडटले, थिटे पडटले, अशे व्हडले व्हडले शोरूम टायप अशे धंदे हे मडगांवान रोड सायडाचेर चालू आसात. हांकां कसलेच लायसन्स ना, कसलेच परमिशन ना, कोणाचो वरदहस्त आसा हें आमकां खबर ना. हांव दाखोवपाक सोदतां मुद्दम अशे आमी रँडमली कितलेशेच जाग्यांनी अशे फोटोग्राफ्स काडिल्ले आसात. पूण म्हजो सांगपाचो उद्देश असो, 1997 कोर्टाची ऑर्डर आसा, ज्या ऑर्डरीन भितर क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की रोड सायड, गटाराचेर, रस्त्याच्या कुशीन, सेटबॅक एरियान हे बिझनेसीस आसूंक जायना, हे ऑक्युपाय केल्ले आसूंक जायना. आणि जी इंटरीम ऑर्डरीक नंतर मागीर फुडें हायकोर्टान ती कन्फर्म केल्ली आसा
ह्या ऑर्डरीच्या प्रमाणे जेन्ना हे असले कसलेच व्यवसाय थंय आसूंक जायना अशें आसतना मडगांवान भितर प्रचंड मोठ्या प्रमाणाचेर सगळ्याक वचत थंय म्हणजे हांवें जे हे फोटोग्राफ सगळे जे दाखयल्ले आसात हे पूर्ण मडगांवच्यान आसात. मडगांव म्हणटा आसतना मडगांव फातोर्डा अशे सगळे पूर्ण वाठाराचे आसात जातून भितर कोम, आकें, खारेबांद, पेडा, रावणफोंड, आकेचे पॉवर हावस सर्कल अशे सगळे वाठाराच्यान आमी रँडमली थोडे फोटोग्राफ्स हांगा घेतिल्ले आसात तुमच्या मुखार दाखोवपा खातीर. आनी अशे हे सगळे धंदे हे काडपा खातीर नगरपालिकेक आमी 7 दिसांचो टायम दिल्लो. जो 7 दिसांचो टायम आज 26 तारखेक पुराय जाता. अशेंच एक निवेदन आमी दक्षिण गोंयच्या कलेक्टराकूय दिल्लें आनी पयर कलेक्टरा कडल्यान आमकां एक लेटर पावला. ज्या लेटरान भितर कलेक्टरान आमकां कळीत केल्लें आसा की येता त्या जानेवारीच्या 3 तारखेर सांजेच्या 4 वरांचेर कलेक्टरान वेगळ्या वेगळ्या सगळ्या डिपार्टमेंटांची एक जॉयंट मिटींग कन्वीन केल्ली आसा. जातून भितर मडगांवची नगरपालिकाय बी आसा, पोलीस, प्रशासनाचे बाकी अधिकारी, ट्रॅफिक पोलीस अशा सगळ्यांक आपोवन तांणी हो प्रश्न हाजेर कारवाई करपा खातीर ही मिटींग आपयल्ली आसा. ह्या मिटींगेचें आमंत्रण आमकांय बी आसा आनी कलेक्टरान जेन्ना आमकां हाजेर विनंती केल्ली आसा की ही मिटींग घेवन आमी हो प्रश्न सुटावो करपाक सोदतात. कलेक्टरांच्या विनंतीक मान दिवन आमी आज जे आमी 8 दिसां नंतर जे आंदोलन करपाचें आशिल्लें हे आंदोलन आमी 3 तारखेच्या मिटींगेच्या नंतर फुडली कार्य दिशा जी आसा हाजेर आमी निर्णय घेतले. कशा प्रकारचे हो प्रश्न हाताळपा खातीर किंवा सुटावो करपा खातीर कायदेशीर रित्या फुडें कितें करूंक जाय हाचो निर्णय आमी त्या दिसा घेतले. पूण इतलेंच तुमकां आमी सांगपाक सोदता की हायकोर्टान जेन्ना हाजे पयलीं ऑर्डर दिल्ली आसा अशें आसतना ज्या लोकांनी हे इल्लिगॅलिटीज परमीट केल्ल्यो आसात तांणी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रित्या हायकोर्टाची जो निवाडो आसा हाजो कंटेम्प्ट केल्लो आसा. ही गोष्ट ह्या लोकांनी लक्षांत दवरची. हो कोर्टाचो कंटेम्प्ट आसा, कोर्टाचो अवमान आसा आनी हाजे खातीर गरज पडली जाल्यार ह्या सगळ्या लोकांचेर क्रिमिनल कंप्लेंट्स फायल करपाची सुद्धा तयारी हे मडगांवचे नागरीक दवरून आसात. आनी अश्योच जर गोष्टी चालू उरल्यो जाल्यार ह्यो सगळ्यो इल्लिगॅलिटीज आनी ह्यो इल्लिगॅलिटीज करपी जे लोक आसात फाटल्या खेपे हांवें मुद्दम सगळ्यांच्या नजरेक हाडून दिल्लें की ह्यो ज्यो इल्लिगॅलिटीज करपी हे जे लोक बसतात तुमी तांकां लायसन्स दिवना, परमिशन्स दिवना, तेन्ना हे लोक कोण? हे बसल्यात ते खंयच्यान आयल्यात, खंय रावतात, तांचो बॅकग्रावंड कितें, तांचे क्रिमिनल एक्टिविटीजान भितर तांचो इन्वॉल्वमेंट कितें, हांचो फाटलो उद्देश कितें हाचे कसलोच अंदाज आमच्या खंयच्याच प्रशासनाक अधिकाऱ्यांक ना. एक एग्जाम्पल पयर हांवें हाका कलेक्टराकूय दिल्लें. एक फुडें पॉवर हावसाच्या फुडें जर एक मनीस पळयला हांवें, इतलीशी लसूण घेवन बसता. हे व्हडले व्हडले शोरूम जालेच पूण एक मनीस इतलीच लसूण घेवन बसता. त्याच प्रमाणे म्युनिसिपालिटीच्या गार्डनाच्या मदीं पळयला हांवें काही लोक वॉच रिपेर करपाक बसतात. दीसभर मुद्दम तांचेर लक्ष दवरून पळयात, कांयच गिरायक जायना. इतलीची लसूण वॉच आनी एका बरोबर 5-6 लोक बसतात वॉच रिपेर करपाक, कांय गिरायक जायना पूण ते थंय धंदो करतात. हांव एकूच शिटकावणी दिवपाक सोदतां. जेन्ना अकस्मात केन्ना तरी कसलो तरी टेररिस्ट एक्टिविटी जाता, कसली तरी अपघात जाता आनी कसली तरी असली अघटीत घडणूक जेन्ना जाता आनी मागीर जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन जाता तेन्ना खंय तरी लक्षांत येता कोण तरी बाटलू बशेन किंवा कोण तरी मनीस फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान थंय ह्या जाग्यार बसून थंयची सर्वेलन्स करतालो, थंयची सर्वे करतालो, थंयची माहिती गोळा करतालो. आमचे इंटेलिजन्स म्हणून कितें तरी प्रकार आसूंक जाय जातून भितर हे लोक बाबा कोण, कित्याक हांगा बसल्यात, कितें इन्फॉर्मेशन गॅदर करतात आनी त्या इन्फॉर्मेशनाचो आमकां धोको जावपा सारको खंय वापर जावपाक शकता हाजी स्टडी आमच्या प्रशासनान, ह्या आमच्या पोलीस डिपार्टमेंटान आनी म्युनिसिपालिटी सारके जागे जे कोणाकूय खंय बसपाक दितात हाजो पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय हाजी मागणी आमी फाटले खेपे कलेक्टरा कडल्यान केल्ली आसा. आज परतून एकदा तुमच्या मुखार आमी सांगपाक सोदतात 8 दीस जाल्ले आसात. कलेक्टरांच्या विनंती प्रमाणे आमी फुडल्या 3 तारखेर
कलेक्टराची मिटींग जाल्या नंतर हाजेर कॉल घेतले, पूण तोपर्यंत सुद्दां जे लोक हातूंत भितर इन्वॉल्ड आसात, जे लोक हांकां बॅकिंग करतात, जे लोक हांकां साल्वार करूंक सोदतात, हांच्या फाटल्यान जांचो वरद हस्त आसा, तांणी शिटूक जावचें. कारण हाज्या नंतर हाजे फुडें जें कितें जातलें, कारण हो विशय आमी इतल्यार सोडचे ना. कायदेशीर गोश्टी जातल्योच, पूण त्याच बरोबर लोकांच्या मदीं जागृती जावपाची गरज आसा. कारण हे जे आज थंय बसतात हे कोण? हे रोहिंग्या आसात काय बांगलादेशी आसात काय PFI रिलेटेड आसात, खंयच्यान आयल्यात, कितें एक्टिविटीज करतात, टेररिस्ट एक्टिविटीन इन्वॉल्ड आसात, कोणाक तुमकां आमकां प्रशासनाक कोणाकूच खबर ना. इतली गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय. आमकां फाल्यां प्रत्येक गोश्टीचेर मागीर वखद लावपाक धांवचे पेक्षा प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. आनी प्रिकॉशन घेवपा खातीर सगळ्या सामान्य जनतेन आमी सगळ्यांनी जागृत रावपाची गरज आसा. ही लढाई खंयच्या एका विशया खातीर किंवा एक मारहाणीचो प्रसंग जालो हाजे खातीर ना, तर हाजे फुडें केन्नाच आमचे मडगांव जावं किंवा आमच्या पूर्ण वाठारान 66 जावं गोंयान जावं खंयचेच नाका आशिल्ले इल्लिगल ना, कोणेंय येवचें, गोंयान या आमी, गोंयान कितेंय करपाक मेळटा अशें मेसेज कोणाक वचची न्ही. प्रशासना कडेन सरकारा कडेनूय बी आमी हात जोडून विनंती करतात की हाजेर इमिजिएट एक्शन जावपाची गरज आसा. कलेक्टरान जी मिटींग आपयल्ली आसा त्या मिटिंगेचो आमी मान सन्मान करतात आनी 3 तारखेनंतर आमची फुडली दिशा जी आसा ही दिशा ठरतली. आज पत्रकार परिशदेक म्हजे बरोबर हांगा मान्यवर आसात, तांची हांव एकदां वळख करून दिता. दीपक पांढरेकर, कोलमोरड त्या सायडीन वास्तव्य आसा, स्वता एक टॅक्सी चालक आसात. सुचिता मळकर्णेकर, माजी नगरसेविका आनी धडाडीच्यो बऱ्यो समाजसेविका आसात. म्हजे उजव्यान आसात उत्कर्श कोल्हापूरकर, आमच्या युव संजीवनी म्हणून जी संस्था आसा ही सामाजीक कार्यांत अग्रेसर आसा. ह्या संस्थेचे ते ट्रेजरर आसात, सेक्रेटरी आसात. ताज्या मुखार आसा बाब गौतम नाईक. गौतम हो अजिंक्यतारा युवा क्रांती संस्थेचो पदाधिकारी आसा, रिप्रेझेंट करता त्या संस्थेक. साईराज कामत हो साईराज कामतूय बी युव संजीवनी ह्या संस्थेचो ट्रेजरर खजिनदार आसा. खुबशे मडगांवचे रिस्पॉन्सिबल आनी कन्सर्न्ड सिटीजन्स नागरीक हांणी ह्या सगळ्या गोश्टीक आमचो आपलो तेंको उक्तायल्लो आसा. पत्रकार परिशदेक बसपाची लिमीट आशिल्ल्या कारणान आमी सगळ्यांक हातूंत भितर आपयल्ले ना. तुमच्या माध्यमांतल्यान आमचो हो विशय आज आमी सगळ्यां पर्यंत पावोवपाक सोदतात. फाटले खेपे जेन्ना आमी म्युनिसिपालिटीन गेल्ले आनी हो विशय जेन्ना आमी काडलो की ज्यो आउटरायट इल्लिगल गोश्टी तुमी काडच्यो, तेन्ना नगराध्यक्षांनी आमकां एक गोश्ट सांगली की तांची मातशी शैली खंय वेगळी. म्हणजे तांणीच सांगिल्ली गजाल, हांव काय म्हजें हें करना, पूण तांची शैली मातशी वेगळी आनी ह्या शैलीन भितर आमी सगळ्या इल्लिगल गोश्टींचेर एक्शन घेतलें. म्हाका खूब आनंद जाल्लो की आतां मोठें कितें तरी मडगांवान घडटलें. पूण 8 दीस जाले अजून कांय तरी ते शैलींतल्यान म्हाका उत्पन्न जाल्लें कांय दिश्टी पडना. म्हाका तांचे कडल्यानूय खूब अजून अपेक्षा आसात की कदाचित सांगपाक शकना 8 दीस पावनात एक एकदां, पूण फुडें कितें तरी ते करतले अशी तांचे कडल्यान अपेक्षा आसा. आनी ही अपेक्षा दवरता आसतनाच तांकां हांव परत याद करपाक सोदतां. लास्ट टायमूय आमी सांगिल्लें, हे गटारार, हे रस्त्याच्या कुशीन, हे फुटपाथाचेर, सेटबॅक एरियान बसून ज्यांचो आवय बापूय फाटल्या फुडलें आमकां कांय खबर ना अशा लोकांक काडपाचो विशय येता तेन्ना ते थंयच दवरून ज्या लोकांनी कायदेशीर दुकान घेतिल्लें आसा आनी एक एकदां लोकांक येता आसतना दिसचें आपलें एडवर्टायझींग म्हणून 1-2 बॉक्सां कोणी तरी भायर दवरतात. ही म्युनिसिपालिटी तांचेर एक्शन घेतली आनी खरे जे आउटरायट इल्लिगल, जे क्रिमिनल बॅकग्रावंड आशिल्ले लोक आसात, जे लोकांक दादागिरी करपाक, गुंडगिरी करपाक भितर जे इन्वॉल्ड आसात, हांचेर एक्शन घेनासतना कायदेशीर ट्रेड लायसन्स घेवन काम करता लोकांचेर तुम्ही एक्शन घेवन मागीर तांकां जर तुम्ही सांगशात ना 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 तांणी बोवाळ मारलो म्हणून तुमचे काडटात. कायदेशीर धंदो करतल्या लोकांक त्रास दिवं नाकात. हे जे पळय आसात लोक, जे आमी तुमकां दाखयतात, हांचेर एक्शन घेयात. आनी मागीर विशय जर कोर्टाच्या ऑर्डरीचेर पावलो जाल्यार मागीर सगळ्यो गोश्टी भायर सरतल्यो.
इत्या खातीर तुमकां म्युनिसिपालिटीक सांगपाक सोदता की एकदां कशें आसता जाणा, ल्हान भुरगें जें आसता हें ल्हान भुरग्यान जर कितेंय मस्ती केली आनी ताणें जर कितें आयकलें ना जाल्यार आवय बापूय कशें म्हणटात, तुका कांयच मेळचें ना फालच्यान. आनी म्हणटा आसतना ल्हान भुरग्याचेर अशी बारीक हें आसता, अपेक्षा आसता की इतलें इतलें करचें. पूण एकदां कशें आसता, भिश्टावपा खातीर म्हणून भिश्टावपा खातीर कितें म्हणटात, अशी भायर वचनाका, अशें अशें हें करतलो, खंयचेच गोश्टीक तुका अलाव करचो ना. ही म्युनिसिपालिटी आमकां भिश्टावपाचो प्रयत्न जर करता जाल्यार म्युनिसिपालिटीक हांव सांगपाक सोदतां, कायदेशीर करतल्या लोकांक भिश्टाव नाकात. जे इल्लिगल आसात तांचेर एक्शन घेयात. कायदेशीर वेवसाय करपी लोक थोडेशे भायर आयले जाल्यार तांकां समजावणीच्या हातून जर तुमी सांगलें जाल्यार प्रत्येक मनीस कायद्याच्या अंडर रावन आपलो धंदो करतलो. पूण हे जे लोक आसात हे लोक फाल्यां तुमकां आमकां सगळ्यांक मारक, आमच्या सुरक्षेक मारक आसात. ह्या लोकांचे तुमी जर चोचले पुरयले जाल्यार मडगांवची जनता, ह्या गोंयची जनता तुमकां माफ करची ना. न्ही आतां सरकाराकूय बी आमी ह्या गोश्टीचेर कलेक्टराच्या माध्यमांतल्यान प्रशासनाक आमी निवेदन दिल्लें. कलेक्टरान 3 तारखेक मिटींग आपयल्या. कलेक्टरा कडल्यानूय आमची अपेक्षा आसात की कलेक्टर खंयच्यो इल्लिगल गोश्टी जावपाक दिवच्यो ना. पूण ताजे पयलीं 8 दीस म्युनिसिपालिटीक दिल्ले आनी वेवसाय, बिझनेस हें सगळें आनी लायसन्स दिवप हें म्युनिसिपालिटीच्या अखत्यारीन येता. प्रत्येकाक तांचें काम वांटून दिल्लें आसा. पुलिसेक तांचें काम वांटून दिल्लें आसा, नगरपालिकेक वांटून दिल्लें आसा, ट्रॅफिकाक, कलेक्टर, सगळ्यांक आमी हो विशय पावयल्लो आसा. आतां म्युनिसिपालिटीन दाखयलें न्ही की आपले शैली प्रमाणे 7 दीस पावनात म्हणून. आतां कलेक्टराच्यान आमी पळयतले की कलेक्टर हो 3 तारखेक मिटींग आपयल्या. कलेक्टर कितें करता म्हणजे फाल्यां फुडल्या मोर्चाक कोणूच येवचें न्ही म्हणून पयलीं एक भंय घालप की आपूण सगळ्यांचेर एक्शन घेतलां, म्हजी शैली वेगळी. पूण ती सगळ्यांचेर एक्शन सोडून दियात. खरे बेकायदेशीर जे आसात पयलीं त्या बेकायदेशिराचेर कांयच एक्शन जावं ना. हातून भितर तुमी पळोवपाक शकतात आडसरां पासून सगळ्यो गोश्टी अजून. पयर ताणें आमकां सांगिल्लें, तुमकां जर याद आसा न्ही, की काही जेन्युइन आडसरवाले आपल्या कडेन आयले म्हणून. हांवें जेन्युइन कोण तें सांग, तुमकां याद आसा. कारण जेन्युइन आसा जाल्यार तो रस्त्याचे कुशीन आसचो ना, कारण एज पर हायकोर्ट ऑर्डर रस्त्याचे कुशीन लायसन्सूच ना. मागीर जेन्युइन कोण? खंयच्या दुकानान भितर धंदो करपी. दुकानान धंदो वेवस्थीत करता, ताका कितें प्रॉब्लेम आसा? म्हणजे दाखयता आसतना ना, थोडे जाण जेन्युइन म्हणून दाखोवपाचो जो प्रयत्न, कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपाचो जर प्रयत्न जालो जाल्यार त्या आमकां ताजेर वेवस्थीत कायदेशीर कारवाई करची पडटली. इतलेंच हांव सांगता, चड डिटेलान येन्ना वचना. 3 तारखेच्या मिटिंगेच्या नंतर आमी सांगतले. तुम्ही पळयतात GNH.